वास्कोकार एका वाटेन कोविड दुयेंताच्या भयान दीस काडटात जाल्यार दुसरे वाटेन रेल्वेच्या उडान पुला पोंदच्यान येरादारी करतना वास्कोत आशिल्लो रेल्वेचो उडान पूल पोरनो जाल्ल्यान ताच्या स्लॅबाचे कुडके पडपाक लागल्यात। उडान पुला पोंदच्यान येरादारी करतना लोक आपलो जीव सांबाळून येरादारी करतात। रातीक पावस चालू आसतना रेल्वेच्या उडान पुलाच्या स्लॅबाचे कुडके पडले। होच स्लॅब दिसाचो पडिल्लो जाल्यार थंय कोणाचोय जीव वता आसलो अशें थंयच्यान येरादारी करपी लोक उलयतात। रेल्वे ब्रिजेच्या पोलाच्या फिटिंगाचे तुकडे पडला ते काल रातचे पडले कारणान हांगासर कोणाक काय हानी जावंक ना। हो बिजी रोड हांगाच्यान दिसाक जर तो पडलो जाल्यार कितें तरी कोणाक तरी डॅमेज करता आसलेले। सो तेंचे ऑथॉरिटीन येवन क्लीन केले फक्त, आनी काय फुडले स्टेप घेवंक ना। सो हांव त्या ऑथॉरिटी कडेन मागता तेंच्यांनी बेगीन येवन हे रिपेर वर्क करचे, कित्याक आनी खुबशे अशे तुकडे दिसता थंय चिरे गेल्लेले आहा ते केन्नाय पडोंक शकता। सो तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालून बेगीन हे काम कंप्लीट करून घेवपाचें। सकाळचे जेन्ना पावस पडटा कोणा कडेन रेनकोट गाडयो घेवन हांगा रावता सो तेंकाय डेंजरस आहा, त्या खातीर हितून साउथ वेस्टर्न रेल्वेन बेगीन लक्ष घालून हे काम करून घेवपाचें। Today morning, after getting this complaint, I went to the site and I had joint inspection along with engineering staff, Mr. Namdev, and I assured it that no safety is involved in that. So it is only the some portion it has fallen down which can be concreted, but now water is oozing out of that, so we cannot concrete it. So no fear of falling again. So within 2 days our engineers will made it right and they will concrete it. So public इससे डरने का कोई बात नहीं है।